मॅडम जो DPR काल सेंट्रल गव्हर्मेंटान कर्नाटकाक दिला पळय तेजेर तुमचे कितें सी आहा? जो DPR दिला तो गोंयांत बरो ना आनी ताका त्या DPRाक गोवा गव्हर्मेंटान हाच्या पासून ताका एक मेकळे रान दिता स्टेटमेंट दाखयता ताच्या पासून खूब सारकी DPR's Kalsa scheme and Bandura scheme incorporating compliance were submitted on 23/11/2022 and 28/11/2022 respectively. म्हणजे एक्सेप्ट केल्ल्या भशेन as per para 4.7 of the guidelines for submission, appraisal and acceptance of irrigation and multi-purpose project 2017 of CWC, copy of DPR of any project proposed in the river basin for which no tribunal award or interstate agreement exists. This is very harmful to the म्हणजे आम्ही सरेंडर केल्ल्या भशेन जाता पूण हाकाय वाट आसा. वी हॅड गॉन टू द म्हादय बचाव अभियान हॅड गॉन टू द कोर्ट आनी कोर्टान एक जजमेंट दिवलो. त्या जजमेंटा प्रमाणे दे कॅन नॉट बिल्ड अ प्रोजेक्ट ऑन Bandura. Kalsa is already there, but Bandura is not there. Therefore, on Bandura, this order is like this. Learned Council for the State of Karnataka says that no construction is going on in the area in question, that is Kalsa Bandura project, and that no construction will be carried out. In view of this, nothing further survives in this application, which are disposed of accepting the statement of Learned Council for the State of Karnataka. ताणी कितें केलें की कळसा ऑलरेडी बांदला न्हू. इट इज अ नॅशनल एसेट, वी कॅनॉट डिस्ट्रॉय इट. बट बंडुरा इज नॉट बिल्ट, सो दे कॅनॉट. बट गव्हर्मेंट हॅज टू बी व्हेरी केअरफुल नॉट टू अलाव टू कस्टम दिस बिकॉज दर इज सुप्रीम कोर्ट. इतली वर्सां जाली आमी पळयता की कर्नाटका आपलें काम चालूच दवरलें. कितेंनी तें करता पूण शिवराव तांचे 28 MPs, आमचे 2 MP. Therefore, it is political. मॅडम आता जे हो जो DPR दिला सो पॉलिटिकल इन्फ्लुएन्स करूनच दिला म्हणटा तुमी. आता इलेक्शन तेंचे आहा. आमचो गव्हर्मेंट वॉज लिटल सायलंट. सिरियस आमचो गव्हर्मेंट सिरियस ना म्हणटा म्हादय विशयाचेर. तशें न्हय, सगळेच वेदर इट इज काँग्रेस or BJP. The power party in the center wants to favor Karnataka because of numbers. आमी लास्ट टायमी पळयलें जेन्ना मनोज पर्रीकर CM आसलो त्या टायमार पर्रीकराक लेटर दिल्लें तेच्या नंतर परत ना ताचे पयलीं काँग्रेसीन केल्लें कितें तरी विड्रॉ केल्लें लेटर ताचे नंतर मनोहर पर्रीकरान केलें. ताच्या नंतर आतां जो पळय चीफ मिनिस्टर आसा त्याच चीफ मिनिस्टरांची पार्टी जर सेंटरान आसा तर थिंग्स बिकम Okay, ma'am. Anytime CM and approach you regarding the Malay issue, CM Pramod Sawant. येस वी हॅव डिस्कस. पूण मॅडम आता तुमकां दिसता की म्हादयचे जे हे जे DPR दिवप जावं तेंचे अशें दिसता सेंट्रल तांकां फूल कर्नाटकाक इन्फ्लुएन्स करता. सो अशे तरेन आमचें सरकार फक्त उलयता, लिगली कांय करना अशें दिसना. नाव द पीपल गेट अरायज देन दे वील डू. गव्हर्मेंट कॅनॉट कीप क्वायट. आमच्या लोकांक खंय पडून म्हाका विचारताले म्हादय खंय आसा when I was making this. म्हणजे people are responsible in certain ways. Government is responsible no doubt. लोक अवेर ना म्हणटा म्हादयचे गोवन. Farmers are they are getting money. पण पैसा नाही farmers त्यांचे पोट पूण मॅडम गोंयचो जो लोकांचो जो स्टँड आहा पळय तो हेणेन सरकारान दाखोवप आसता न्ही, कोर्टान मांडप जावं ते तेज्या खातीर सरकार हें करतात न्ही.
हय म्हणजे सरकारान दाखोवप लोकांचो एक मेसेज मॅडम वन सायड WR मिनिस्टर त्यांचो WR मिनिस्टर ही इज इन 100% दॅट की आम्ही ते मीन्स एका वर्सा भितून करतले. वर्सा भितून